दक्षिण गोंयांत जावपी धिरयांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केल्ली। ह्या समित्यांक मडगांव, मायणा, फातोड्डा, कोलवा, कुंकळी, वेर्णा आनी मुरगांव वाठारांत जावपी बेकायदेशीर धिरयांचेर नदर दवरपाक सांगिल्ले। कोलवा वाठारांतूय अशे तरेची समिती आसा। धिरयांचे आयोजन करप्यांक हे गजालीची कल्पना आसा, तरी लेगीत कोलवा 24 जुलयाक धिरयांचे आयोजन जाता। आता ह्या प्रकाराक म्हणप तरी कितें? 2 दिसां पयलीं जाल्ल्या ह्या धिरयो उपरांत जिल्लोधिकारी त्या समित्यांक आफोवन चवकशी करतलो काय ते पळोवचें पडटलें। बंदी आशिल्ली बैलाची झुजां आयोजीत केली म्हूण कोलवा पुलिसांनी महेश चव्हाण, दवंडे, फातोड्डा आनी विनय फेर्नांडीस बाणावले हाच्या विरुद्ध क्रुएल्टी टू एनिमल ह्या कायद्या अंतर्गत गुन्हो नोंद केला आसा। हे दोगी जाण संशयीत सध्या फरार आसात। कोलवा पुलीस हांचो तपास करतात। गेल्ल्या ब्रेस्ताराक सेकंड वार्ड कोलवा हांगा शेतां भितर 2 बैलांची आनी झुजां ऑर्गनायज केल्ली, तांचेर वेटिंग लायिल्ली। ह्या झुजी भितर गुलाल आनी बाला ह्या 2 बैलांक तांची झुज लायिल्ली आनी ताजे नंतर हाजो जो व्हिडिओ आसा झुजाचो तो सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्लो। ताजे नंतर कोलवा पुलिसांनी ह्या व्हिडिओची दखल घेवन हांची दोगांचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा। सध्या ह्या दोगांचो शोध कोलवा पुलीस घेतात। वेगवेगळी तांणी टीम केल्ली आसात। PSI रक्षा नायक हे सगळो हाजो केसीचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी।